हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आयज सॅटर्डे आणि आमी आयज लेट उठलेली. सो पळोवया कितें ब्रेकफास्टाक बी कितें आसा तें. सो ब्रेकफास्ट करून रोखडोच मागीर जेवणाचो टायम जातलो बिकॉज ऑलरेडी टायम जाला आनी आयज कितके दिसांनी आमगेर नुस्तें आसतलें. पळोवया मम्मीन कितें घेतलां तें बी. सो कितके दिसांनी आमगे नुस्तेकार येयला. सो पळोवया कितें घेतलां तें मम्मीन बी. हय आतां आमी ब्रेकफास्ट कितें आसा तें पळयता आनी मागीर मेळटा. सो हे पळय ब्रेकफास्टाक गरम गरम समोसास आसा. मम्मीन आमकां घेतलेले समोसा बरे लागता तशें. सो आमी आतां हे फिनीश करता गरम गरम समोसा आनी मागीर जेवणाची तयारी करपाची. बरें दिसता न्हू पीठ. आमकां तितके पोळे लायक ना. आमी खाता बट तितके न्हू. सारके इडल्या भशेन दिसता पळोवपाक. इडल्यो करूच ना. आमकां इडल्यो बी आवडटा. इडल्यो करपाच्यो मम्मी नेक्स्ट टायम. सो मम्मी हांगासर पोळे करता. तूं एक पोळो घाल आनी तूं चल, बाकीचें हांव करता. सो मम्मीक हांवें देवाच्या आयदनां धुवपाक धाडली आनी आतां हांव पोळे काडटलें. म्हाका तितले पोळे काडपाक कळना. जाता गोल गोल मातशें अशें तशें. आमी खावपा ना, आमकां नाका खावपाक. सो जस्ट फक्त मम्मी बी तांकां जाय म्हणून आनी मागीर टायम जातलो तेजे खातीर हांव मम्मीक सांगलां की मम्मी आयदनां घालता, हांव पोळे काडटा मस्त तशें. इडल्यो करपा जाय की इडल्यो करप नेक्स्ट टायम. इडल्यो हालीं करूच ना आमगेर. पोळो आतां फ्लीप करता. काडलें हांवें ओपन धाकणें दवरलेलें तें. परतीता जायना पूण जालो. आतां हांव सगळे पोळे काडटा आनी मागीर मेळटा. करकरीत जावं जा. सो कितके दिसांनी नुस्तेकार आमगेर येयल्लो आनी आमी नुस्तें घेतलां. हें फक्त दोनूच घेतलां आमच्या दोगां खातीर. आनी वेल्ल्यो आनी हे कितें गे सोनाळे. हे पळय सोनाळे. हे सगळे करपा ना आयज. फक्त वेल्ल्यांचीच कडी करुया न्हू. फक्त वेल्ल्यांचीच कडी करतली. सो मम्मी आतां नुस्तें उजरपा बसल्या आनी ही आमची माजरां. आयज आमी कितें सोनाळे भाजतली, वेल्ल्यांची कडी आनी ते दोन आमचे खातीर. तांकां कितें म्हणटा ते पळय बरें लागता हें नुस्तें भाजलेलें. खबर ना कितें तरी म्हणटालो म्हाका कळना तें. खबर ना कितें तरी म्हणटा पूण बरें लागता हें नुस्तें. नुस्तें उजळून जाता म्हणल्यार तो म्हणल्यार कडी तरी वांटून घेता. सो फस्ट कडी कसली वेल्ल्यांची करतली म्हणलें न्हू आमी. सो कांदो वांटपाकूय बी घेवपाचो आनी मागीर बेश्टो वयल्यान घालपाक सुद्दां जाय. कांदो मिरची आमटान आतां आमी देवळान मागीर वचपाचें चिंतलां. पळोवया जाता कशें कितें. फस्ट जेवण जावन आमचें अशें बरें न्हू. नुस्तें उजळून जर काडटा म्हणल्यार पळय हें करपाचें कडी. मम्मी आनी नाका मगे हितून काय. ही कडी न्हू अशी बारीक वांटपाक जाय नाल्यारूच ती बरी लागता. पळोवया आतां कशी जाती. वेल्ल्यांची कडी तितकी आवडना बट तरी पूण करता. बारीक वांटपाक जाय. पुरो दिसता उदक. सी ही पळय मस्त अशी मिरसांग मस्त हांवें बारीक वांटून काडल्या आनी मम्मी म्हाका सांगता आवय स्वता दिसता. मिक्सर मोडटा काय खूब वेळ वाडलो म्हणटकीर. ती अशी बारीक वांटल्यारूच बरें लागता टेस्ट येता.
पण गंद जाला सारकें बेस्ट. सो आतां म्हळ्यार नुस्तें आजून उजरून जावना दिसता, बिकॉज ते वेल्ल्यो ज्यो आसा त्यो खूब आशिल्ल्यो त्यो अर्दे फाल्यांक बी धरतली. खतखत आतां मागीर काडया, आतां सद्या अशेंच दवरता. फीश जे आसा जे सगळे हांवें निवळ करून जालें. मम्मी हे सगळे फीश निवळ करता म्हळ्यार हांवें अर्दे कडी बी ते सगळे वांटून काडले आनी फीश सुद्दां पळय हांवें धुले. हे पळय सवनाळे जे की फ्राय करतली आनी हेवूय बी जे आमी दोगां खातीर आमकां स्पेशल घेता ते सुद्दां फ्राय, ताका कट केल्या असो म्हणून. ताका मागीर मसालो बी ते तशें दवरलें जाल्यार म्हणून कट केले डायरेक्ट. आनी हे पळय वेल्ल्यांची कडी. यो गे मम्मी मीठ लाय. जे फीश फ्राय आसा ते फक्त मॅरिनेट करून दवरतले आनी कडी आतां आमी फर्स्ट करतली आनी मागीर तें नुस्तें तशेंच दवरून मागीर तळटली. कांदो कितें कडी खातीर हांवें कापून वयल्यान घालपाक. कडी शिजत दवरतना घालून ग्रीन पेस्टूय घालता मस्त. हितूनय घालुया मातशी घाली तांकां घालना जाता. चड मिरसांग घालून तीख लागता म्हणटा पिठो. आनी घाल गो पिठो कमी जालो. जर फीश हे पळय सगळे सारकें मस्त अशें मॅरिनेट करून जाल्यार लिंबू बी पिळो वयल्यान आनी आतां हांव हें व्हरून फ्रिजान दवरता. कितें फ्रिजान वयता हांव दवरपाक. हुमण वेल्ल्यांचे करपा खातीर मम्मीन हितून उदक घालून पातळ करून दवरलें. उदकत येयलो आसा आनी ऑलरेडी मम्मीन मिरची आनी कांदे तितून घातला. आतां शिजलें म्हणटकीर कडी दाट जातली न्हू. सो आतां हे फीश फ्राय मागीर करतली आमी, आतां करपाना. तर आतां जाल्या दनपार. हाय आनी आमी वयता आर्का देवळान कुट्टी ते सातेरीचे थंय वचून येया तितले. आनी कडी बी ती आतां करून आमचें सगळें जालें. आमी सगळें जेवण करून दवरलां, फक्त फीश फ्राय उरला ते येवन आमी करतली. आनी हें पळय आमी घातलां. आतां आमी मेळटा तुमकां डायरेक्ट पळोवया कशें वचपाचें तें. मिन्स गाडयेन जाल्यार बसीन मे बी खबर ना. नाच चड करून आमचीच गाडी घेवन वतली. सो मम्मी गेली गे. चल मम्मी वचपाक लागली तर तुमकां हांव देवळान मेळटा. आमी देवळान पावली. पळय पेट्रोल बी घालपाचें आशिल्लें बायकाक तें बी घातलें. आनी हें पळय हें तें देवूळ जें आमी येयल्यार. सो देवाक पांय बी पडून जालें आमच्यान. आमकां प्रसाद आपले केळें फूल मेळटा न्हू. हें एक फूल मेळटा. सो देवाचें दर्शन बी आमचें जालें. आनी म्हाजे कडले माळ फूल मारून घेतले पडले माळे वयतली. ट्रिपल सीट येयली आमी गाडी घेवन सामकी हांगासर. खंय म्हणटा जाणा खंय म्हणटा हांगासर कुट्टी सातेरी. कुट्टी खबर आसता तुमकां जर तुमी पळय जाल्यार. सातेरी पळय न्हू हें देवूळ न्हू इल्लेंशें आशिल्लें. आतां तें बांदून
आता ते देवूळ अशें व्हडलेंच जाता दिसता पण बरें केला पयलीं इल्लें आशिल्लें आमचे आमी जात्रा बी आमचे पावना सगळे देवळां आयज वत खूब येयला न्हू पावस ना आनी बऱ्या पडलें पळयत दवरल्या पावस ना आनी बरें दिसलें न्हू पावस ना म्हणटकीर खंयी वचपाक बी बरें जाता पावस आसलो जाल्यार थंयच उरता एकेत कडेन घरान बेजार येता म्हणजे सो अशें आमी ट्रिपल सीट फक्त आमच्या थंयच बी चलयता तशेंच चड आमी चलयना बट आयज बेजार येता दनपारचें ट्रिपल सीटूच येयली मागीर चला आतां तुमकां आमी ती पळय ती थंय रावल्या आतां आमी तुमकां मेळटा डायरेक्ट घरा कडेन पावतकीर तर आमी फायनली पळय घरा कडेन पावलीं आनी बरें दिसलें देवळान बी वयतकीर बरें दिसता न्हू कित्याक पावस बी अडेच जालें हय पावस बी नाशिल्लो सो बरें दिसलें वचोन येयली की आनी आतां तांकां येवन वाटचें आतां कुत्र्यां माजरां आनी आमी सगळीं जेवपाची उरल्या सो आतां तांकां इल्लें वाडटा आनी मागीर आमी जेयता आमी जेयत ना आमी फीश फ्राय करतले आनी मागीर आमी जेवतलीं सो आतां आमी तुमकां डायरेक्ट जेवून बी मेळटा एक तर जेवता आसतना चला तर कितें गे सो आतां पळय फीश फ्राय करता चड लायना न्हू तेल हांवें उदक घातलें सो हें आतां फीश मस्त अशें फ्राय जावनी आनी बाकीचें मागीर नुस्तें रातचें फ्राय करूया आतां इतकेंच पुरो न्ही मागीर बाकीचें हांवें दवरलें पयलूच टायम जालो 2:30 जावन गेलीं आनी आमी आतां फीश तळटा मस्त अशें पळय फीश फ्राय रेडी आसा फीश फ्राय फीश आमकां न्ही खूब आवडटा फीश चिकन नॉन वेज सो हें जालें की आमी जेवतलीं मागीर सो आतां आमी आमची फीश थाली जी आसा जी एन्जॉय करता आनी मागीर तुमकां आमी मेळटली जेवून बी जातकीर टील देन बाय बाय गायज तर गूड इवनिंग हय आमी जेवलीं आनी मागीर मातशी न्हिदलीं आनी टी व्ही बी पळयतालीं आनी इतक्यान आमगेले आमी हें केल्लें मोबायल कवर ऑर्डर केल्ले आनी ते फोन मारल्यार आमकां खबरच ना आमी टी व्ही पळयतालीं आनी मागीर भायर वचून पयलें पळय जाल्यार आमच्या खातीर सो ही पळय ती कवर आमच्या मोबायलाची येयल्या ते आमी पळयताना कशी येयल्या ती पळोवपाक जाय सारकीच येयल्या काय कितें तें सो तुमकांय बी म्हणलें दाखोवया आमी कवर ओपन करता ही बी येयल्ली आमगेली छोटू आनी पळय ती कवर आनी तेजें हांवें घातलें म्हाज्या मोबायलाक ना हांवें काडलें ना पळय पळय तेजेंच जालें हांवें म्हागेलो असलोच आशिल्लो पळय असलो ना मातसो वेगळो जाल्यार मोबायलाक घालून पळयलें तेणी घातलें तेगेलें जालें म्हाजें पळयता जालें सो पिगी दिसना येयला न्हू केन्ना परफेक्ट चल पिगी आतां तेगेलो ब्लू आफयता पळय सो तेंकां आमी पायता व्हरून बरें दिसता पळोवपाक तो सो कवर पयलें आतां आतां न्हू आमी न्हिदलेलीं उदोवच्यान आतां हांव उठल्यान पळोवया आतां कितें करतली ती बी पासळीक खबर ना खंय वयतली ती मागीर तुमकां आमी दाखयतली आमी कितें करतली त्यो आतां तरी सद्या दवरता मागीर मेळटा सांज जालें आनी बेश्टी भायलीश पळोवपाक गेल्लीं मम्मी बी ती काकी कडेन उलयताली आनी ह्यो पळय जुयो कितक्यो बऱ्यो फुल्ल्या आनी बरो वास येता सामको इतकें बरें दिसता जुयांचो वास बरो येता सामको 2-4च फुल्ल्या तरी पूण वास सामको कितको येता जाणा मस्त असो आनी बरें दिसता पळोवपाक क्युटी मेळ्ळी आमी न्हू बेश्टी पासळी कशी म्हळ्यार तेच येयली मागीर काकी बी ती उलयताली आनी ह्यो क्युटी आमचो आशिल्लो बेबी या आमी पासळ्या आमी क्युटी घेवन पाशे हाय म्हूण हाय तो न्हिदाचो आसा दिसता क्यूट भू रे भोव खंय राव तेजी मजा पळय टॉबी रे टॉबी पळय हो तेंचो कुत्रो तर ताका टॉबी म्हळ्यार तो दाखयता टॉबी रे
या हांगा अपय टॉबी खंय हांगासर या टॉबी रे टॉबी दाखय बुबा टॉबी रे टॉबी अभय खंय टॉबी खंय क्यूट क्यूट बच्चो आमचे क्यूट पादी क्यूट बेगीन बेगीन पादी आवय म्हाका दी बेगीन म्हाका दी आवय सो आता आमी मातशें तेजे वांगडा खेळटा कांय ना कांयच केलं न्ही तरी बाबा बाबू मेळ्ळा आमकां खेळपा बेश्टी घरान बसले टी व्ही पयली आनी बरें दिसता न्हू आयज मम्मा टायम कितको स जावपा येयली मम्मा खूब बेबी ये क्यूटी ये मम्मा ती मम्मा ही क्यूटी पळय अशें पळय ती म्हाका विसरली म्हाजे कडेन ये रावना या ती क्यूटी बाई हांव मेळत ना न्हू रातचें पावता न्ही ही पळय ती 1 इयराची जाली डेट 1 इयर कंप्लीट हो फुपा खंय फुपा पासयेक बी वचपाक जाय आशिल्लें बट वचना पासयेक फक्त हांगासर रावली आमी मम्मी आनी काकी बी ती थंय उलयता आनी हे कुत्रे आमचो पीठ आनी तेंचो म्हणून व्हडल्यान भोव हें करता म्हणून कांय शूट करनाशिल्लें थंय फुलांच दाखयली ती आमगे जुयो फुल्ल्या बरो वाज येता सामको सो टीचे टायमार आमी खाता पप्पा मस्त न्हू बरी दिसता असल्यो गांवठी पपायो गावडोना असल्यो बऱ्यो लागता टेस्टी टेस्टी सो मस्त गूड मस्त स्वीट आनी उदर पासय घेवन आतां शेल्या म्हण बेश्टेच भोंवताली आज टी करया नाका म्हणल्यार बिकॉज पावस पडना आनी खूब गरमी जाताली सो तेज्या खातीर टी बी कांय पिवत ना डायरेक्ट पपायच कट करून खाली चला आतां आमी खाता हय आनी मागीर तुमकां मेळटा सो आतां जेवपाचो टायम जालो सो मम्मी परत फिश फ्राय करता आतां आमी जेवतली तर गाईज आतां जाल्यार टायम 11 हय आनी आमी जेवली बी आनी हय आतां आमी फक्त व्लॉग ह्यो एंड करपा खातीरूच येयल्ली हय 11 जाले आतां न्हीद मदीं आमी टी व्ही पयली बेश्टें एडिटींग बी केलें अशें कितें कितें काम आशिल्लें तें केलें हय आनी आतां आमकां सामकी न्हीद येता सो आतां आमी न्हिदता तो मेळ्ळाय आमी फाल्यांच्या व्लॉगान आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात टील देन बाय बाय